गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಭಾಗ 2 ಮಕ್ಷಿಪಟಿ ತಾನೇ ಶ್ರೀಕುರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟರಿ ರಾಮು ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕಾಂಡ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆಗೆದಪ್ಪನು तांके तागेले देव घेवको म्हणायले का तुम्ही हंगा त्या खर्चन केले तुमगे हाजे भितर कसने तोंदळ जायना म्हणून ताण सांगिल्ले निमित्त तांकां ते धैर्य निमित्त ते संस्थानाची वापस गेली ह्यो थंय दाखोवन मुखार सुनो मूल राम आनी सीतेका विग्रह समेत सीधा मध्वाचार्याला येता. ताणें 1 की 2 दिवस थंय भोव घेवन ताणें येवन पावतना उडपी येवन पावता. ताणें येवन पाविल्ले दिवस चैत्र शुद्ध नवमी म्हळ्यार रामनवमी दिवस येवन पावतो. रामनवमी दिवस येवन मध्वाचार्य हत्तांचो ते कारण मूल राम सकट हांगा दिता. मध्वाचार्य खुशी जाता तुका दिल्लें काम तूं सम केलें म्हणून रामाला विग्रहाक आनी पूज करता. पूज केले नंतर ताणें करचें कशें म्हणून सांगल्यार हक्का ते वापस दिता तुगेलें संस्थान पूज जेवणस्य तेन्ना आमकां दिसता हें तर आतां ते विग्रह आसचो मेळचो म्हणून ताका वय तागेले हत्ता दाखोवन नरहरी तीर्थ हत्ता दाखोवन तांगेले परंपरा जाले कवींद्र तीर्थ म्हणून तांगेले हत्ता येता. तांगेल हत्ता आयल्यानंतर तांगेल काळान तपास तांगेल मठ 2 जाता. एक उत्तरादी मठ म्हणून जाता आनी एक विभुदेंद्र तीर्थ म्हणून मठ जाता. आज विभुदेंद्र तीर्थ मठाक नांव राघवेंद्र मठा म्हणून ते तांगेल मठा भितर आज ते राघवेंद्र स्वामी मठा तुमी गेले नित्य पूजे वेळार ब्रह्मकरार्चित मूल सीताराम देवरू म्हणून दाखोवचे देव म्हळ्यार ह्योच. तांगेले राघवेंद्र विजया भितर हाजे ಬಗ್ಗೆ पुरो डिटेल सांगला कसं नाही म्हणून ते दिवसात तांगेले एक चर्म श्लोक आसा तातूंत सांगतात सीतारामश्च कोशे गजपते स्थिते तान् नीतानि नमस्तुभ्यं नरहर तीर्थयो नमः म्हळ्यार गजपती भंडारा भितर आशिल्ले देवाक हंग हाण दिल्लेले नरहर तीर्थाक आमगेले नमस्कार. तशी हाजे ಬಗ್ಗೆ ताणें डिटेल दिवचे राघवेंद्र विजय म्हणून राघवेंद्र स्वामी ಬಗ್ಗೆ बयोग्राफी भितर हाजी डिटेल सकट कसा नाही म्हणून सांगितलं. फस्ट ब्रह्मान विश्वकर्मा निमित्त केलेले विग्रह तेन्ना कडेन ब्रह्म ते पूज करता. ताजे नंतर रुद्रा दिता तागेल्या पुताक. रुद्रान ते सुमार वर्ष पूज करून ताजे नंतर सौबरी म्हणून एक ऋषी येता. सौबरी काणी आमकां महाभारतावर मेळटा. तो एका टायमार 3-4 रूप घेवचे ताकद आशिल्लो ऋषी. ताणें रामाल विग्रह पूज करता. ताणें पूज केले नंतर ताणें काणयेन इक्ष्वाकू वंशाच्या काणी दिवचे. इक्ष्वाकू वंशाच्या ताणें दिल्ले निमित्त गंजत म्हणून सांगल्यार दशरथान वरें हे विग्रह पूज केल्लें रामान वरें हे विग्रह पूज करता. ताजे नंतर कंजत म्हणून सांगल्यार रामाल विग्रह पूज केले नंतर रामाल काळांत वेदगर्भा म्हणून एकलो ब्राह्मण आसता. ताणें नित्यकरण करचें आशिल्लें म्हणून सांगल्यार रामा पळोवन ताजे नंतर ताणें जेवण करचें. रामान वनवासा भास सरता म्हणटना राम ताका आपोवन सांगता घे तूं आनी म्हाका दिवसा राखूंक बसनाका हेंच विग्रह तूं तुगेलें नैवेद्य जाले नंतर हे विग्रह पळोवन तूं जेवण करयत म्हणून ताका दिवता. ताजे नंतर अशींच हस्तांतर जावन हे गजपती भंडारा येवन पावता. गजपती भंडारा येवन पावले नंतर वापस नरहरी तीर्थ ते मध्वाचार्याक सांगिल्ले घेवन मध्वाचार्य संस्थान येता. थंय देखून आज वरें आमगेलें सगळें नशिबाक आमकां पळोवचें राघवेंद्र स्वामी मठा भितर मूल रामदेव म्हणचे जावन पूज येता तशी मुर्ती ही चतुर्युगा मुर्ती ती हाजेक आमकां पळोवचें म्हणजे आमगेलें अहोभाग्य. हें पुरो डिटेल अशें तेंच्यान म्हणसर राघवेंद्र विजय भितर आसा. अनेक गुरुकारुण्य मंजरी म्हणून अनेक आसा तांत वरें हाजे ಬಗ್ಗೆ डिटेल आसा. तशी जगन्नाथ दासान हाजे ಬಗ್ಗೆ एक पद्य बरयलां. ರಾಮನ ನೋಡಿರೈ ಪರಮ भकुतींद पाडिरೈ म्हणून तागेलें पद्य रामा पळया तुमकां कसं कसं जाय तागेलें निमगिया म्हूण सांगून हे डिटेल हांव सांगिल्ली काणी कसं आसा त्या पुरा काणी ते पद्या भितर येता. तितून ताणें केल्लें हें तागेलें माधव संप्रदाया मात तें जगत्याक ती ताणें दिलेलें एक व्हडली कोडुगे. हें सोडल्यार ताणें सुवार सकट देवता प्रतिश्ठापन केल्लें आसा. एक ताणें श्रीकुर्मा भितर केल्लें योगा नरसिंहा ಬಗ್ಗೆ सांगलें. दोनीच कसं म्हळ्यार सीताराम विग्रह ताणें प्रतिश्ठापन केल्लें सांगलें. ताजे नंतर आनी केलो कडेन ताणें देवता विग्रह प्रतिश्ठापन केल्लें आसा. चिक्केरनहळ्ळी म्हणून त्या गांवा भितर एक प्राणदेवाला प्रतिश्ठापन करून दवरून आसतो.
ताजे नंतर सीधाची रायचूरा तकून 10 किलोमीटर मुखार कलमला म्हणून एक जाग आसा ते कलमला जागे भितरी श्रीनिवास देवर तांगेले प्रतिष्ठापन केलां ताणें ते केल्ले विग्रहाक ಸ್ವಲ್ಪ टायम नंतर भिन्न इल्ल नंतर ಮೊದಲ ಕಲ್ಲು ಶೇಷದಾಸರನು ತಾನು ದಾಸನ 48 दिवस ते आराधना कोरून वापस पुनर्प्रतिष्ठापन केले देव आजी काम पळोवचे मेळटा तशींची नारायण केरे म्हणून हॉस्पिटल गेस्ट थंय ताका स्वप्न दर्शन जावन लक्ष्मीनारायण विग्रह वरें ताणें स्थापन केल्लें थंय वरें ताणें जनार्दन विठ्ठला म्हणून ताणें दासान थंय आराधना कोरून तें वापस पुनर्प्रतिष्ठापन केल्लें इतलें सकट मेळचें तागेले ताणें केल्ले विग्रहाचे हें सोड वरें अनेक कडेन ताणें प्रतिष्ठापन केल्ले विग्रह प्राणदेवाले प्रतिष्ठापन तर शिवाचलान तूं गुड्डा तुगोरे ताणें प्राणदेवाले प्रतिष्ठापन केल्या हें सकट देवा विग्रह प्रतिष्ठापन जाल्यार इतिहास जावन ताणें हाका सिद्धांत लेखार जावन ताणें कसं कसन केलां म्हणून आमगेले दास साहित्याक ताई बेरू मध्वाचार्य जाल्यार ताजे बीज घालेन म्हळ्यार हांव म्हळ्यार हाणीच हागे 3 कन्नड कीर्तन मेळटा मध्य व्यासराय स्वामी कालांतू चिಕ್ಕಲ್ಲಾನ್ संगीत म्हळ्यार मैलिगे म्हणचे काल आशिल्लो तेन्ना हागेले काल तागेले गिंत आनीक 2 शतमान फुडें तेन्ना कितलो विरोध आसता तेन्ना बरें ताणें हरिये इदु निनगे सरिये हरिये इदु निनगे सरिये परम भक्ತರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತಾರದಿದ್ದರೆ ಪತಿತ ಪಾವನನೆಂಬ ಬಿರುದು ಹೇಗೆ हरिये इदू सरिये म्हूण एक तें एक आसा अशें आनी 2-3 तागेलें पद्य वरें आमकां मेळटा अशी हाजे नंतर हागेले निमित्त प्रेरण निमित्त श्रीपाद राजान व्यासराजान अशें कन्नड कीर्तन कोरयेन अशी मुखार कडेन पुरंदरदासा टायमार एक व्हडले विग्रह जावन व्हडले एक आरत मरसय जावंक गेले ते ताजे निमित्त आजीक ताजें फल आमी प्रति एकलीन घेता तशें हें एक तागेलें जालें रे दोनूय तागेलें आनी एक व्हड काम कशें म्हणून सांगलें रे आता आज ही साऊथ केंद्रा भितर कसं ना सर एक नाव घेतलें साऊथ केंद्रा भितर समज हांव नाव घेतलें रंगायण मणकेचें आशिल्लें नांव आशिल्लें यक्षगान मूल प्रवर्तक कोण म्हळ्यार नरहरी तीर्थूजी ताणें म्हळ्यार जनसामान्य मध्य रामायण महाभारत भागवत काणी प्रचार करचेक यक्षगानाचें प्रारंभ केलें ताणें ताजे नंतर ताजें एक विवरण घेवन ते यक्षगान प्रवर्धमान आयलें ताज्यान यक्षगान प्रवर्तक तोच तें सोडलें ताणें आनी एक केलें केलें म्हळ्यार यमक भारत म्हणून हागेलें एक आसा मध्वाचार्यालें एक यमक भारत म्हणून यमक भारत म्हळ्यार कितलें विचित्र म्हणून सांगलें रे सगळे महाभारत तात्पर्य निर्णय म्हणून सांगून ताणें बरयल्ले 5000 श्लोक तेंची यमक भारत ताणें कशें केलें म्हळ्यार 81 श्लोका भितर सगळे महाभारत काणी सगळे यमका म्हळ्यार कशें म्हणून सांगलें रे एक हाजे विवरण कशें म्हणून सांगलें यमकाचें एक शब्द दुसरे रितीन उपयोगीत वच्चेक यमका म्हणचें तशें करून ताणें 81 श्लोका भितर सगळे महाभारत काणी बरयल्लें आसा ताजें विवरण हांवें नरहरी तीर्थान दिल्या ताका एक सना उदाहरण सांगचें हांव चड न्हय कशें जालें म्हणून जाल्यार तितलें सांग तितलें योग्य तें म्हाका ना एक श्लोका भितर म्हणटा तो देवक्यंते 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 म्हणून 5 फावटी ताजे मागचे क्रियापद दोन देवक्यंते म्हणून विवरण दिता हाजे अर्थ कसो न्हय म्हणून आमकां सादारण मात्ते वचना जाल्यार नरहरी तीर्थान ताजे फुडें डिटेल दिना फस्ट ताणें देवक्यंते म्हणलें कसो म्हणून सांगलें देवकी लागीं पोट्टांत आयलो नेक्स्ट देवक्यंते म्हळ्यार कसो म्हणून सांगलें देवतेगळे विरोधी जाल्ल्यांक तांकां लगाड काडचे आयलो नेक्स्ट देवक्यंते म्हळ्यार कसो देवाले प्रार्थने प्रकार जनाला अनुग्रह करचे आयलो अशी प्रति एका मागची क्रिया शब्द आसून कोण ताजें जास्त विवरण करता गेलो तशी यमक भारतात तें एक आसा आनी परमानंदम म्हणून परमानंदम तशी एक फस्ट श्लोका भितर 5 फावटी रिपीट जाता परमानंदम 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 म्हणून तेवें तशी जाता म्हळ्यार त्या यमक भारत समज जावन गोत आशिल्ल्यान विवरण करता गेल्यार ताजे अर्थ समजता जाचे अर्थ समज घेवचे का नरहरी तीर्थान विवरण कसो आसा तें आमकां भारी अनुकूल जाता तशी तमिळनाडांत कुचिपुडी नृत्या ताका परेची अंकूर घाल्लें नरहरी तीर्थानाची हें सगळें हांव इतलें डिटेल सांगितलें कसो जालें म्हळ्यार
एक मध्वाचार्य काला ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ मनुष्याने केलेले आहे. आधी ते 250 वर्षानंतर त्याचे प्रभाव कशे आसा म्हूण तेका एक उदाहरण आहे. तशींची तागेले इतलें सगळें केल्या नंतर तागेलें वृंदावन खंय आसा म्हूण सांगल्यार ताणें ते चक्रतीर्था लागीं बंडे लागीं ताणें तो वृंदावन जाता म्हूण सांगता. जाल्यार अमकें तागेलें वृंदावन अशें नरेंद्र तीर्थाल काणी इतलें कही जाली. इतलें सगळें सांगचे म्हाका अवकाश दिल्ले मल्ले मामिक नमस्कार. ब्रह्मांता गुरुव साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयपति आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि कृष्णार्पणम्.